ह्या करिस्माच्या काळार देवाचें उतर आयकूंक आनी तसो नियाळ करूंक हांव परतून तुमकां जेजूच्या नांवान येवकार दितां. मातसो वगत आमी ओगेपण सांबाळुया आनी देवाचें उतर आयकूंक आमी आयती जावया. Moga Jesu yo tuyo Baba boyni pitongyo Kazan tamcha ravongyo Chivi tamche bodlokyo भाग्यवंत माथेवान बरयलेल्या शुभवर्तमाना वयलें वाचप. हांवें स्वर 5 वळी 21 ते 26 पर्यंत. पुर्वजांक अशें सांगलेलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. जुवेशी मारूं नये. जुवेशी मारीत तो न्यायसभे मुखार जबाबदार. तर हांव तुमकां सांगतां, आपल्या पेल्याचेर राग धरता तो न्यायसभे मुखार जबाबदार. पूण आपल्या पेल्याक पिसो म्हणटा तो महाधर्मसभे मुखार जबाबदार. आनी आपल्या पेल्याक नश्टो म्हणटा तो सासणाचो उजो फावो तसलो जबाबदार. म्हणटच तूं उंच स्थाना मुखार तुजी भेट समर्पिताय तेन्ना तुज्या पेल्याक तुजे हाड कितें आसा म्हूण तुका उगडास येत जाल्यार थंयच उंच स्थाना मुखार तुजी भेट सांड आनी पयलो तुज्या भावा कडेन समाधान करूंक वच. त्या उपरांत परत येवन तुजी भेट कर. तुज्या प्रतिवाद्या लागीं ताचे बारी न्यायसभे वेथे वाटेचेरूच आसतना कबलात कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत घालीत आनी नितीदार तुका चौकीदारा कडेन दिवन तूं बंदखणींत पडशी. निमाणी दंडी फारीक करीसर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका खरेंच सांगतां. देवाचें उतर ये. ह्या उतराचो आमी नियाळ करुया. जेजू म्हणटा मोगाळ बाबडानो, तूं आनी तुजो प्रतिवादी म्हणजे तुजे कडेन वाद विवाद करता तसलो एक मनीस. ताच्या बारी न्याय सभे वेते वाटेचेरूच आसतना नितीदाराशी वेता आसतनाच तूं एकवट करूंक पळय. नितीदारा मुखार उबें रावचे आदींच तूं एकवट करूंक प्रयत्न कर. राग, द्वेश, विखोटाय, सूड घेवप आनी वायट चिंतना समोर आडवारता म्हूण जेजू आमकां शिकयता. आनी फारिझेव शिकयताले मोगाळ बाबडानो की समोर्त जेन्ना आमी पुर्तेपणी पाळटल्या तेन्नाच आमी देवा मुखार आमी नितीवंतपण जोडून घेतल्या. पूण आमी परतून रागार जाता आनी आमकां खूबच वायट दिसता आनी आमी गुन्यांवकारीपण भोगता, आमी उणेपण पळयता, आमी निराशी जाता. कित्याक आमी पुर्ती न्हय. पूण मोगाळ बाबडानो, आमकां राजी जावंक, एकवट करूंक कशी आसा जाल्यार आमी कुमसार जावंक जाय आनी त्या कुमसारान आमी भोगसाणें मागोवंक जाय आनी भोगसाणें आमच्या प्रतिवाद्याक आमी दिवंक जाय. उपरांत मोगाळ बाबडो थोड्यो गरजेच्यो वस्तू आमी समजून घेवंक जाय. पयले सुवातेर मोगाळ बाबडानो, तूं आनी तुजो प्रतिवादी तुमी दोगांय अस्कत. दोगांयक देवाच्या कुरपेची गरज आसा, सुटकेची गरज आसा, पेकोणेची गरज आसा. देवाचो आदार जाय आनी तुमी दोगांयनी आपणावंक जाय. दुसरे सुवातेर हें तुमचे भितर घडटा हेच्या फाटल्यान जायतें आसा, हाका एक मूळ आसा. आनी देखून रोखडेंच जावंक जाय म्हूण कोण म्हणटा जाल्यार हें जावचें ना. तुकाय वेळ जाय आनी तुज्या प्रतिवाद्याकूय वेळ जाय बदलोवंक आनी जिवीत सुदारूंक. तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबडानो, तुवें आनी हांवें समजोवंक जाय की तुज्या आनी तुज्या प्रतिवाद्याच्या मादेकांत जेजू आसा.
जेजू जावन आसा मध्यस्थी, आनी देखून आमी जेजू लागीं मागोंक जाय. तुज्या आनी तुज्या प्रतिवाद्याच्या काळजांत जायतीं कोडू भावनां आसात, दुखाबोरीत आनी रागाबोरीत भावनां आसात. हाचो नाश कर म्हूण जेजू लागीं माग, कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा की जेजून आपणाच्या कुर्साच्या पोदवेन हाचो नाश केला. तुज्या आनी तुज्या प्रतिवाद्या मोदेकांत आनी एकलो आसा. आमी जल्मोवच्या आदीं पासून आमच्यान म्हणूं येता, देंवसारान मोगाळ बाबडनो वायटपणाची बी वोंपल्या, आनी आयज आमी ताचें पीक पळयता. आनी देखून तुवें आनी हांवें मागोंक जाय की सोम्या जेजू देंवसाराच्या कर्तुबांचो आनी ताच्या पोदवेचो म्हाज्या जिवितांत तूं नाश कर. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा की जेजून आपल्या मरणा वरवीं देंवसाराचें बोळ मोडून उडयलां, ताच्या कर्तुबांचो, ताच्या पदवेचो नाश केला. तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबडनो तुवें आनी हांवें देवा लागीं एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 30 आनी 26 वळीन भासावणी आसा त्या प्रमाणे आमी एक नवें काळीज, नवें मन आमी मागोंक जाय. देवाचो स्पिरीट आमचे भितर आमी मागोंक जाय. तेन्नाच की मोगाळ बाबडनो, जसो देव दयाळ तशी आमी दयाळ जातल्या, जसो देव मोगाळ तशें आमी मोगाळ जातल्या, जसो आमचो बाप उत्तम आनी श्रेश्ठ तशें आमी उत्तम आनी श्रेश्ठ जावंक पावतल्या. शेकी मोगाळ बाबडनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा की जेजून एक वाट उक्ती केल्या, आनी जेजूच मोगाळ बाबडनो हो एकवट आमच्या जिवितांत घडून हाडटलो आपल्या राज्यांत. आनी सोमी जेजू क्रिस्त ही वाट उक्ती करता तेन्ना तुवें आनी हांवें आमच्या प्रतिवाद्याक बरें मन दाखोवंक जाय. आनी त्या वेळा म्हणसर मोगाळ बाबडनो आमी सोंसोंक जाय. पवित्र आत्म्याची फळां आमकां गालेसीकारांक बरयल्ल्या चिटेन 5व्या आवेस्वरांत आमकां मेवतात. तातूंत आमी मागोंक जाय सोंसणीकाय, आपदामावणी, दुलोबाय, बरेंपण आनी हेर फळां आमी मागोंक जाय. आनी तेन्ना मोगाळ बाबडनो इतलें आमच्या मनांत आसा आनी आमी बरें आशेतांव जाल्यार देव जरूर आमचें मागणें आनी आमची मिसाची भेट स्विकारतलो. आनी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कसलेंच उणेंपण येवंक दिवचो ना. तुजें आनी म्हजें जिवीत देव सुफळाक घालतलो. आनी देखून ह्या कारिस्माच्या काळार हे पावंडे आमच्या मनांत आमी घट्ट दवरुया आनी ह्या पावंड्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करुया आनी जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या पोदवेन आमी फावो तितली नवसरणी आमी जोडून घेवया. असो वगत आमी जेजूची बुजवण, जेजू दिता ती कृपा, जेजू दिता ती घटाय आमी मागोया. घोटाय तुजी दितुदी, बुजवण आमकां तुजी, संतोष तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी. घोटाय तुजी दितुदी, बुजवण आमकां तुजी, संतोष तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी. देवा कारगा सोम्या जेजू क्रिस्ताची भरपूर कृपा, ताची बुजवण, ताची सुटका, ताची पेकोवणी हांव तुमकां आवडयतां. देव बरें करूं.